G20च्या सेकंड एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेच्या निमित्तान म्हणजे सेरेंडिपिटी आणि आमचे G20 सेक्रेटरीएट ऑफ द गोवा हांच्यांनी कंबायनली दिस इज एन गोवन एक्झिबिशन विथ आर्ट विथ क्राफ्ट एंड एवरीथिंग एक्झिबिशन्स दवरला. ताच्या इनॉग्रेशनाक हांव आनी म्हज्या बरोबर आमचे प्रोटोकॉल मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो हे दोगूय जाण आमी आयिल्ले. हांव आमच्या सगळ्या म्हणजे खास करून सेरेंडिपिटी ऑर्गनायझेशन्स जे ऑलवेज सेरेंडिपिटी ऑर्गनायज करता तांचे अभिनंदन करता आणि मावर गोवन G20 सेक्रेटरीएट विच इज हेडेड बाय द संजीत ताकाय खूब खूब अभिनंदन करता. आमी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आर्ट हे फोकस कर म्हणजे आमी प्रेजेंट करपाक शकले. पुराय आमी जे म्हणटा की G20च्या निमित्तान ज्यो वेगवेगळ्यो कंट्रीज रिप्रेजेंट करता ताका दाखोवपाक शकले. तुमचो आर्ट आसतलो, क्राफ्ट आसतलो, कल्चर आसतलो ह्या निमित्तान दाखोवपाची संद मेळ्ळी. त्याचबरोबर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटान फ्रॉम ऑल ओव्हर द इंडिया फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन एम्पॉवरमेंट हो कन्सेप्ट दवरून वुमनाचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि बाकीचे जे सगळे प्रॉडक्ट करता ते तेंच्यांनी एक्झिबीट केले. खास करून केरला आसतले, पुदुचेरी आसतले, कर्नाटक आसतले ह्या सारकेल्या स्टेटींतल्यान केल्ले वुमनांनी केल्ले प्रॉडक्ट हे तेंच्यांनी एक्झिबीट केले. गोवन आणि इंडियेतले GI टॅग मेळिल्ले प्रॉडक्ट गोंयांतली खोला चिली, हर्मल चिली हे एक्झिबीट केले. टर्मरीक हांकां एक्झिबीट केले सो दॅट वी कॅन शोकेस टू द होल ओवर द G20 कंट्रीज की इतक्या बऱ्या पद्धतीत आमी क्राफ्ट आणि आर्टिजन्स जे आसा इतके बरे काम करपाक शकता. So I am congratulating for the G20, all the G20 secretariats from the India also, and I am welcoming for all the today working committee जी meets आसा तांच्या खातीर हांव वेलकम करता. And this is the first time म्हणजे joint secretary of the women and child department he also appreciate for the government of Goa for organizing this type of art gallery, this type of exhibition. गोवन तिटो हो बरो कन्सेप्ट तांच्यांनी जो म्हणजे शोकेस केलो त्या खातीर हांव तांचे खरोखरच अभिनंदन करता की गोंयचो तिटो ह्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतले आमचो मातीकाम करपी विशेष करून गोंयचे चित्रकार कलाकार जे आसा तांकां आसतले किंवा गोंयचे वेगवेगळी दायज आमी जी खरें म्हणजे लुप्त जायत आयिल्ली आसा तांकां फोकस केले. गोंयांत वेरियस प्रॉडक्ट तयार जाता बऱ्याचशा गोंयकारांकूच खबर ना की गोवन प्रॉडक्ट कशा म्हणजे गोवन सोप तयार जातात, हँडमेड सोप तयार जातात, हँडमेड आमी म्हणटा वेगवेगळे आयटम्स जे तयार करतात इंडस्ट्रियली बी आणि होममेडूय करतात ते एक्झिबीट ह्या तिट्याच्या निमित्तान केले सो दॅट तांकां एक ग्लोबली मार्केट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सातत्यान जे म्हणटा इट इज एन वोकल फॉर लोकल आणि इट इज एन वोकल फॉर लोकल प्रॉडक्ट ग्लोबली मार्केट जावचो. ऑन द सेम लायन इट इज अ लोकल प्रॉडक्ट ग्लोबली मार्केट करपा खातीर हो गोंयचो तिटो हाजो खूब बऱ्या पद्धतीचो यूज जो आसा केला. आमचे गोंयचे वेरियस प्रॉडक्ट गोंयचे आर्ट हे आमी ग्लोबल लेवलाचेर व्हरपाक शकले. त्या खातीर हांव G20 सेक्रेटरीएट हांचे परत एकदां हांव खूब खूब अभिनंदन करता.